पळय आयज आमी जमलेलें कारण म्हणटकीर मेन कितें आहा हांगा यूथ काँग्रेसचे कमिटीचे मेंबर्स आहा प्लस हांगा लोकली जमलेले आसा. ओके, आमचो मेन मुद्दो कितें आहा, आयचो परिस्थिती रोडाचो परिस्थिती पयल्यार तुमकां कळटलें. रायट फ्रॉम MES जंक्शन टू उपासनगर तो फूल स्ट्रेच तो जो आसा तो सामको पाड पडलेलो सिट्युएशनान आसा. आतां आमचो CMन सांगलेलो आमकां की बाबा बिफोर चतुर्थी एकूय ऑटोज आसपाना रस्त्यार. पूण तुमी पळोवपाक गेल्यार परवां चतुर्थी आनी आजुनूय हो रोड सामको वायट परिस्थितीन आसा. सेम वे 2022 CMन सांगलेलें की बाबा दे वोंट बी वन सिंगल पॉट होल आनी CM फुलफील दॅट प्रॉमीस. वाय? बिकॉज देर वॉज एन अपकमिंग इलेक्शन कमिंग. आतां म्हाका दिसता 6 म्हयने पयलीं इलेक्शन टायमार परत कॅम्पेन जेन्ना जाल्लो, नरेंद्र मोदी जेन्ना आयिल्लो हांगा, तेन्ना एक दिसान आख्खो जो स्ट्रेच आहा फ्रॉम दी एअरपोर्ट टील मारगांव ते एक दिसान तांणी सोंपयलो. पूण हो स्ट्रेच जो आसा ते इग्नोर करीत आसा. म्हाजो एक प्रश्न आसा तूं बाब आंतोन वाज, लोकल MLA कोर्तालीमचो, बाबा तूं रावलेलो एज एन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट इलेक्शन टायमार. पूण जेन्ना BJP सरकार जावपा आयिल्ली तेन्ना तुवें तांकां सपोर्ट केलो आनी तुवें लोकांक हें सांगून सपोर्ट केलो की आपूण BJPक सपोर्ट करता बिकॉज म्हाका कोर्तालीमान डेव्हलपमेंट हाडपाक जाय. बाबा हांव तुका सांगपाक सोदता, तूं विसरलो तो कित्याक जॉयन जाल्लो BJPन. तूं जॉयन जाल्लो BJPन फॉर डेव्हलपमेंट. पूण तुगे आयज कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय, इट इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. रोड इज जस्ट वन इशू. And are you blinded? There are several issues that are currently running in Kortalim and you are giving a blind eye. लोकांक फोटोपाचे सोडून दियात तुम्ही विसरू नाका. तुम्ही इलेक्शन टायमार परत ह्याच रस्त्यार येतले वोट मागपाक. तुजो पंचायत सांकवाळ पंचायत तुमचे अंडर आहा मरे, तुम्ही तरी पूण एका इग्नोर करता. हांव विचारता CMक, तुम्ही जेट पॅचर हाडलेले लास्ट इयर आनी तुमी सांगलेले की आतां जेट पॅचर वो मशिनरी कितें आसा, पावसान सुद्दां आमी रोड कितें आसता पोटहोलाक मागीर भरून काडटले. पूण ह्या पावसान तुमी पळयल्यार ह्या रस्त्यार तुमी पळयात, मातशे कॅमेरा मातशे प्लीज शिफ्ट करा. इट इज सो डेंजरस फॉर 2 व्हिलर्स अँड स्पेशली दीस रोड. म्हाका दिसता हांगा ऑलमोस्ट एवरी मंथ देर इज एन एक्सिडेंट हॅपनिंग. प्लस वो रोड कंडिशन असो आहा. हाऊ इज गव्हर्मेंट सेफ गार्डिंग द पीपल ऑफ कोर्तालीम? हांव PWD मागता, हो एक सामको सिंपल आमी एड्रेस केला हो इशू. हो प्रोटेस्टूय म्हणपाना आमी, हो इशू आमी एड्रेस केला, तुमचे मुखार हाडला आमी. जर तुमी हो सिरियसली घेना, तुमकां 1 विकाचो टायम दिता आमी. वी वील कम विथ अ मेमोरेंडम टू यू ऑन मंडे. वी वील फायल अ मेमोरेंडम and if you all do not proceed with an action in smoothening the road, then we will go for a statewide agitation and it will go at a very different level. So we are asking Anton Vaz, who promised the people of Kortalim that you are for development, we ask you to stop fooling the people and get in the action mode. These are basically corruption on the road. This is the corruption of the BJP government. And again, Anton Vaz तुका सांगता, if you are not going to stand for the people of Kortalim, the opposition will make you do the work. So we are asking you to open your eyes and come on the streets of Kortalim. Every single area is important for you. Do not ignore the people of Kortalim. Member, right from Upasnagar to MES College, रस्त्याक सॉलिड फोंड पडला, लोकांक भरपूर त्रास जाता. हो सरकार फक्त इव्हेंट करपाक लागला.